डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो वापर करपाक सरकारान अजून मेरेन कसलेंच धोरण थारायल्लें ना. मायनिंग लिजांच्या रॉयल्टींतल्यान सरकाराक 100 कोटी परस मायज फंड आयला. पूण हो फंड मायनिंग बेल्टांतल्या मुळाव्या गजालींच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर अजूनय वापरिल्लो ना. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या नेमा प्रमाण मायनिंग लीजवाल्यांक DMFाक लागू आशिल्ल्या रॉयल्टीची 30% रक्कम दिवची पडटा. सरकारान आतां मेरेन 89 मायनिंग लिजांचेर 132 कोटीचो फंड एकठांय केला. हो फंड मायनिंग अफेक्टेड वाठारांत खर्च करपाक जाय आशिल्लो. प्रधानमंत्री मायनिंग वाठार कल्याण येवजणे खाला पिवपाच्या उदका खातीर, भलायकी सेवा, स्वच्छता, शिक्षण, कौशल विकास, बायलां आनी भुरग्यां कल्याण, जाणट्या आनी अपंग लोकांच्या कल्याण आनी पर्यावरण राखणे खातीर हो फंड खर्च करपाचो आसता. महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, ओडिसा, गुजरात आनी मायनिंग बेल्ट आशिल्ल्या बाकीच्या राज्यांनी डिस्ट्रिक्ट फंड खर्च करपा खातीर स्किमी आनी पॉलिसी काडल्यात. पूण आयच्या दिसा मेरेन गोंय सरकारान कसलीच पॉलिसी वा स्कीम काडूंक ना. मायनिंग खातें सांगता, फंडाचो पयसो खंय सरकारी तिजोरेंत आसा. प्रधानमंत्री मायनिंग वाठार कल्याण येवजणे खाला तो खर्च जातलो. गोंय सरकार आतां रेंव, खडी, चिरे आनी फातर काडटल्या कडल्यानूय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड घेवपाची तयारी करता. रॉयल्टी बरोबरच मायनर मिनरल परमीटवाल्यांक आतां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा खातीर पयशे भरचे पडटले. हो फंड प्रधानमंत्री मायनिंग वाठार कल्याण येवजणे खाला खर्च जातलो. मायनर मिनरल्सां खातीर खंय एक ट्रस्ट सुरू करतले. दिल्ली जाल्ल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या बसकेंत गोंयान ह्यो गजाली उलोवन दाखयल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.